गोय आनी कर्नाटक सरकारान म्हादयचो विशय समजिकायेन सोडोवचो अशी मागणी अखिल गोय कन्नड महासंघाचे अध्यक्ष हनुमान तप्पा रेड्डी हांणी केल्या। म्हादय वयल्यान सध्या गोंयांत वातावरण तापता त्या फाटभुंयेर गोमंतक टीव्हीन तांची भेट घेतली। त्या वेळार ते उलयताले। म्हादयचो प्रस्न न्याय प्रविष्ट आसा अशें सांगून ह्या विशयाचेर तांणी स्पष्ट उलोवचें टाळ्ळें। नोकरी वेवसायाच्या निमतान गोंयांत 4 ते 5 लाख कन्नड लोक रावतात, तेन्ना गोंयांत रावपी कन्नड लोकांकूय उदक लागता अशें तांणी म्हणलां। कर्नाटकान म्हादयचें उदक आडोवचें न्हय अशें गोंय कन्नड महासंघाच्या अध्यक्षान सांगल्या उपरांत आतां कन्नड धनगर समाजाचे अध्यक्ष शरण मेती हाणें लेगीत म्हादयचो प्रस्न सुटावो करपा खातीर कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हांची भेट घेवपाचें थारायलां। गोंयांत 5 लाखां परस चड कन्नड वेवसाय करतात, ते खातीर म्हादय वाचोवपाक हांव सदांच गोंयकारां बरोबर रावतलों अशें शरण मेती हाणें सांगलें। म्हादय वांटोवपाक शेनवाराक काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड, टीएमसी हे राजकी फुडारी तशेंच पर्यावरण मोगी समाजसेवक वांगडी सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवाच्या बॅनरा खाला एकठांय आयले। 16 जानेवारीक गोंय अस्मिताय दिसा सांखळेत नगरपालिकेच्या मैदानार जाहीर सभा जातली। म्हादय वांटोवपा खातीर सगळ्या वांगड्यांनी सभेक एकठांय येवपाचो उलो ह्या संघटनेन मारला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता सयत 40 आमदारांनी सभेक तेंको दिवचो तशेंच म्हादयचेर चर्चा करपाक येता त्या शियाळ्या अधिवेशनात खाशा अधिवेशन घेवपाची मागणी तांणी केल्या। सध्या गोंयांत म्हादय न्हंयचो विशय बरोच तापला। शेनवारा मुरगांव वाठारांतल्या रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या वांगड्यांनी म्हादय वांटोवपा खातीर जागृताय मोहीम करपाक सुरवात केली। पुराय गोंयची तान आनी भूक भागोवपी म्हादय न्हंय कर्नाटकांत वेली जाल्यार गोंयकारांक फुडल्या कांय वर्सां भितर उदका खातीर वळवळे काडचे पडटले अशी भिरांतूय मुरगांवच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्सान उक्तायल्या। आयतारा पणजे आझाद मैदानाचेर म्हादय न्हंय वांटोवपा खातीर जनजागृती रॅलीचें आयोजन केलां। ताका सगळ्या गोंयकारांनी येवन व्हडा संख्येन हाजीर रावचें अशें आवाहन मुरगांव मालांतल्या आरजीच्या वांगड्यांनी केलां। पर्पल फेस्टाक खासा श्रमतेच्या व्यक्तीं खातीर पयलेच फावट अशे तरेच्या खासा उत्सवाचें आयोजन केलां। देशभरांतल्यान सुमार 3 ते 3.5 हजार खासा श्रमतेच्या लोकांनी हातूंत वांटो घेतला। गोंय सरकारान बरे तरेन ह्या उत्सवाचें आयोजन केल्ल्यान खासा श्रमतेच्या लोकांनी समाधान उक्तायलां। हो महोत्सव म्हळ्यार खासा श्रमतेच्या व्यक्तींक समाजाच्या मुख्य प्रवाहांत हाडपाचो यत्न आसा।
गोंयांत जावपी देशांतलो पयलो पर्पल फेस्टाक शेनवारा पणजे मनरिजवण संस्थेच्या कोर्टयार्डात दोळ्यान दिसनाशिल्ल्या भुरग्यां खातीर खासा कार रॅलीचें आयोजन केल्लें. ह्या कार रॅलीचें उक्तावण कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे, पूजा बेदी आनी समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांच्या हस्तुकीं जालें. कार रॅलीन वांटेकार जाल्ल्या खासा क्षमतेच्या भुरग्यांनी बरो प्रतिसाद दिलो आनी आपलो अणभवूय सांगलो. हे सरकार फकत लोनां काडून इव्हेंट करीत आसा, मात ह्या सरकाराक कश्टान काम केल्ल्या शिक्षकांचो म्हयन्याचो पगार दिवपाक जमना अशें म्हणीत गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादास कामतीन सरकाराचेर फोग काडला. तशेंच ह्या सरकारान शिक्षण खात्याची सामकी फकाणां करून उडयल्या अशें कामत म्हणटा. कलंगूट वाठारांत ड्रग्स, वेश्या वेवसाय, इल्लीगल डान्स बार्स आनी हेर सगळे बेकायदेशीर वावर वाडत आसा. ह्या सगळ्या बेकायदेशीर कृत्यां पासून कलंगूट गांवाक वाटावपा खातीर कलंगूटच्या तरणाट्यांनी कलंगुटे आनी भोंवतणच्या वाठारांतल्या गांवकारांक बरोबर घेवन 8 जानेवारीक सांजे 4 वरांचेर जांबळेश्वर देवूळ ते बागा मेरेन शांततायेन निशेध मोर्चा काडपाचो थारायला. फुडले पिळगे खातीर आमचो गांव सांबाळून दवरपाक सगळे वावरुया. आपल्या कुटुंबा सयत सगळ्यांनी ह्या मूक मोर्चात निशेध करपाक काळे कपडे घालून वांटेकार जावचें अशें आवाहन कलंगूटच्या ग्रामस्थानांनी केलां. शेनवारा पर्वरी वाठारांत 2 ट्रकां मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पर्वरी वाठारांत फांतोडेर सुमार 3.5 वरांचेर 2 ट्रकां मदीं ताबो गेल्ल्यान अपघाताची ही भिरांकूळ घडणूक घडली. दोनूय ट्रकांचें बरेंच लुकसाण जालें. ह्या अपघाताक लागून येरादारी आडखून पडिल्ली. दोनूय ट्रक अपघात जाल्ल्या सुवाती वयल्यान काडल्या उपरांत येरादारी सुरळीत जाली. ओशेल शिवोली क्षेत्रपालाच्या देवळान मंगळारच्यान धालांक सुरवात जाली. शुक्रारा धालांच्या 4थ्या रातीक सगळ्या सवायशीण बायलांनी एकामेकांच्या कपलाक लायले आनी उपरांत सगळ्यांनी मेळून मांडार धालांची गितां गायली. तशेंच धालो, फुगडी अशे पारंपरीक नाच लेगीत सादर केले. ह्या वेळार ल्हान भुरगीं तशेंच सवायशीण बायलां व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्लीं.
गोंय पुलिसांच्या गुळेवखदा विरोधी पंगडान मध्यान राती बागा कलंगुटे धाड घालून सत्यप्रकाश ह्या तरणाट्याक अटक केली। ताचे कडल्यान 5.10 लाख रुपया मोलाचे 510 ग्राम हशीश तेल जप्त केले। गोंय पुलिसांच्या गुळेवखदा विरोधी पंगडान दिल्ले म्हायते प्रमाण बागा कलंगुटे एका तरणाटो गुळेवखदांचे तस्करी खातीर येतलो अशी माहिती पंगडाक सुत्रा कडल्यान मेळ्ळी। अटक केल्लो दुबावीत सत्यप्रकाशाक शुक्रारा पुलीस कोटये खातीर म्हापशेच्या पयलो वर्ग न्यायालयांत हाजीर करतकूच न्यायालयान ताका 4 दिसांची कादय फर्मायल्या। पणजे मिरामार आशिल्ली गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या समाधीचे नूतनीकरणाचे काम गोंय सरकार सुरू करतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या। पणजे जिमखानाच्या वाठारांत शेनवारा भाऊसाहेब बांदोडकर हांच्या पुतळ्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी अनावरण जाले। भाऊन दूरदृष्टी दवरून 60 वर्सां पयलीं ही सुवात पणजे जिमखान्या खातीर दिल्ली। ह्या जिमखान्याचो उपेग फकत पणजेकारांकूच न्हय जाल्यार गोंयच्या हेर वाठारांतल्या लोकांक लेगीत जालो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। भाऊन गोंयच्या शिक्षण आनी खेळा मळा खातीर मोलादीक योगदान दिलां अशें तांणी म्हणलां। केप्यां नगरपालिकेत कामगारांच्या पदा खातीर कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कामगारांक घेनासतना नवीन लोकांक घेतात असो आरोप कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कामगारांनी केला। ह्या वर्सा नगरपालिकेत एक कामगाराचें पद आशिल्लें। कांय दीस काम करून एका कामगारान मदींच काम सोडिल्लें, ताकाच परतून ह्या कामगाराच्या पदाचेर घेतला अशें ते सांगतात। ह्या पालिकेंत 20 ते 22 वर्सां सावन जायते कामगार काम करतात, पूण अजून मेरेन कोणाकूच कामार फिक्स करूंक ना। कामगाराच्या पदा खातीर आयल्यार तांकां कामान घेनात असो आरोपूय तांणी केला। फाटल्या कांय वर्सां सावन प्रलंबीत आशिल्ली वास्कोकारांची मागणी निमणे कडेन पुराय जाल्या। वास्को शारांतल्यान सकाळीं 7 ते रातच्या 10 वरां मेरेन जड वाहनांची येरादारी करची न्हय असो आदेश सरकारान दिला। वास्कोन वाडपी अपघात आनी कोळशाच्या प्रदुशणा खातीर हो निर्णय घेतला। देखून वास्को शारांतल्यान आतां सकाळीं 7 ते रातच्या 10 वरां मेरेन जड वाहनांची येरादारी करपाक परवानगी ना अशें वास्कोचे आमदार दाजी साळकारान सांगलें। फकत रिकामे ट्रक पेट्रोल घालपा खातीर शारांतल्यान येरादारी करची असो आमचो विचार अशें दाजी सांगता। पर्यटन थळ म्हणून संवसारभर फामाद आशिल्ल्या मयेच्या तळ्याक आतां परतून आदल्या सारखे बरे दीस येवपाची आस्त वाडल्या। ह्या तळ्याची उदरगत केले उपरांत ह्या तळ्याचेर आतां पर्यटकांक सफर घडोवपाचो निर्णय गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान घेतला। ते प्रमाण वट्ट 8 वर्सांनी पर्यटन महामंडळाची बस शेनवारा पर्यटकांक घेवन मयाच्या तळ्याचेर आयली। मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी पर्यटकांक येवकार दिलो। पर्यटन महामंडळाच्या येवजणे प्रमाण पर्यटन सर्किटा खाला सध्या तरी दर शेनवारा पर्यटक बस मयेच्या तळ्याचेर येतली।
व्यावसायिक महाविद्यालय प्रवेश खातीरची गोंय किमान समान प्रवेश परीक्षा अंदू 13 आनी 14 मेक जातली। तांत्रिक शिक्षण मंडळा वतीन ही परीक्षा जातली। अभियांत्रिका आनी फार्मसी महाविद्यालयाचो प्रवेश GCIT परीक्षेच्या गुणांचेर आधारित जातलो। फिजिक्स, केमिस्ट्री आनी गणित या विशयांत ही परीक्षा जातली। अंदू जावपी GCET ही निमाणी परीक्षा आसतली। 2023-2024 वर्साचो अभियांत्रिकी फार्मसी प्रवेश GCET गुणांचेर आधारित आसतलो। 2024 ते 2025 वर्सा सावन JEE परीक्षाच्या गुणांचेर अभियांत्रिका फार्मसी महाविद्यालयाचो प्रवेश जातलो। फुडल्या वर्सा सावन GCET परीक्षा बंद जातली अशें मंडळान कळीत केला। गोवा फॉरवर्ड पक्ष म्हादयचेर राजकारण करता। विजय सरदेसायान सत्तेन आसतना म्हादय खातीर कांयच केलें ना असो आरोप भाजपाचो नगरसेवक कामील बरेटोन करना फुडें ताचे आनी गोवा फॉरवर्डाच्या नगरसेवकांचे शुक्रारा बरेंच पेटले। ह्या वेळार नगरसेवकांचे तोंडाक तोंड जाल्ल्याचें दिश्टी पडलें। बसका नियंत्रणा भायर गेल्ल्यान नगराध्यक्षान दोगांय पक्षांच्या नगरसेवकांक वोगी रावपाक सांगलें। निमणे म्हादयक वाचोवपा खातीर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आनी प्रधानमंत्री कार्यालयाक निवेदन दिवपाचो थाराव ह्या बसकेंत जालो। गोंय पर्यटनाक लागपी 90% सामान हेर राज्याकडल्यान वा हेर देशाकडल्यान विकत घेता। ही परिस्थिती बदलपा खातीर गोंयचे लघु, मध्यम आनी सूक्ष्म उद्देग ह्यो वस्तू तयार करून मजत करपाक शकता अशें मत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलां। गोंयांत उद्देगाची क्रांती जावपाक जाय। गोंयच्या उद्देग मळाक उर्बा दिवपा खातीर तरणाट्यांक स्कील डेव्हलपमेंटाचें प्रशिक्षण दिवपाचें काम लेगीत सरकारान सुरू केलां अशें तांणी सांगलें। म्हज्या मतदारसंघातल्या दर एका पंचायत मंडळाक आपणे स्वातंत्र्य दिला आनी म्हाका स्वताक पंचायतीक अशेंच कर आनी तशेंच कर अशें सांगप आवडना अशें कुडतरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड सांगता। लोकांचे भले जावचें म्हूण पंचायतीन वावुरचें हो एकूच उपदेश हांवें म्हज्या मतदारसंघातल्या पंचायतीक दिला अशें रेजिनाल्ड सांगता। भारतीय नुस्तेमारी सर्वेक्षणाच्या मुरगांव विभागाच्या MFV येल्लो ह्या तारवाक अरबी दर्यांत गस्त घालतना ब्लॅन व्हील बीक जातीचे एक सामकें दुर्मीळ अशें व्हडलें नुस्तें दिश्टी पडलें। नुस्त्याची ही जात भारतीय दर्यादेगेचेर पयलेच खेपे सांपडिल्ल्यान सगळे वटेन उमळशीक वाडल्या। मंगळूरचे दर्यादेग सावन 1400 मीटर अंतराचेर अरबी दर्यांत तांकां हें नुस्तें सांपडलें। हाचे आदीं हें नुस्तें दक्षिण आफ्रिका, मलेशिया, मालदीव्स, श्रीलंका हांगा सांपडिल्लें।
समज जर आम आदमी पक्षाचे म्हणणे आसा की लिकर स्कॅमात कांय स्कॅम नाशिल्लो जाल्यार आयज मेरेन आपाच्या वांगड्यांक कोर्टा कडल्यान न्याय कित्याक मेळूंक ना हाची जाप आम आदमी पक्षान दिवची अशी भाजपाचो म्हणयारो शेहजाद पुनावाला म्हणटा। तशेंच कोर्टाच्या आदीं स्वताक क्लीन चीट दिवपाक आम आदमी पक्षान बंद करचें आनी लिकर स्कॅमाचेर जाप दिवची अशें पुनावाला सांगता। रशियेच्या युक्रेनावयल्यान हल्ल्याविशीं आमी भारता सयत जायत्या देशांच्या संपर्कांत आसात। रशिया युक्रेना मदीं शांतिकाय प्रस्थापीत जावपा खातीर भारताची भूमिका खूब म्हत्वाची आसा अशें अमेरिकेच्या विदेश मंत्रालयाचे म्हणयारे नेस प्राइस हांणी सांगलें। आयचे युग हे युद्धांचे न्ही ह्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या मता वांगडा अमेरिका सहमत आशिल्ल्याचें तांणी सांगलें। ह्या वेळार तांणी रशियेच्या युक्रेनावेल्या हल्ल्याविशीं चिंता उक्तायली। युक्रेनांतल्या विध्वसांक लागून रशियेक जापसालदार धरपा खातीर कितें करपाक जाता ह्या विशयाचेर अमेरिका भारता सयत हेर देशांच्या संपर्कांत आशिल्ल्याचें तांचें म्हणणें। झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हांणी झारखंड लुटारच्या हातांत घेतला। तांणी आदिवासी त्रास सुरू केला जाल्यार राज्याचें प्रशासन लुटारूंच्या हातांत दिला असो आरोप केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी केला। जर मुख्यमंत्री सोरेन हांणी परिस्थितीत बदलूंक ना जाल्यार लोक तांकां माफ करचे ना अशें म्हणीत अमित शाहान तांकां शिटकावणी दिल्या। अमित शाह शेनवारा आनी आयतारा हे 2 दीस झारखंड दौऱ्याचेर आसात। वास्को बोगमाळो दर्यावेळेर फ्लोटिंग जेटीक बोगमाळोच्या थळाव्या नुस्तेकारांनी खर विरोध केला। न्यायालयान जो थाराव मानिल्लो तो न्यायालयान जरी भायर मारला तरी लेगीत आमी बोगमाळो दर्यावेळेर फ्लोटिंग जेटी येवपाक दिवचे नात अशी तिडक थळाव्या बोगमाळोच्या नुस्तेकारांनी उक्तायल्या। फाटली 15 दीस जाले ही फ्लोटिंग जेटीक बोगमाळो दर्यादेगेर येवची हो यत्न चालू आसा पूण खंयच्याच परिस्थितीन बोगमाळो जेटी येवपाक दिवचे ना अशी मागणी करीत गोंयचो रापणकार एकवटाचो अध्यक्ष आग्नेलो रॉड्रिगीस, सचिव ऑलेन्सियो सिमोइश आनी ग्रामसभेचे वांगडी मेळून माथाना साल्ढाणा प्रशासकीय कार्यालयांत गेल्यात। सध्या दवर्लीच्या 160 बेकायदेशीर घरांक दिल्ल्या घर क्रमांकांचेर राजकारण बरेंच तापलां। आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकर हाणें नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेक ही घरां काडून उडोवपांचेर दिल्ल्या आव्हानांचेर भाजपाच्या एसटी मोर्चाचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजान बाबूचेर उतरांचे फार पेटयल्यात। त्या वेळार मुख्यमंत्र्यान ह्या बेकायदेशीर घरांक क्रमांक दिवपा खातीर प्रचार करपाक सांगिल्लें काय कितें असो प्रस्न एंथनीन उप्रासलो। आजगांवकारान आपल्याच मतदारसंघात लक्ष दिवचें तेच प्रमाण कोणाचेरूच ह्या बेकायदेशीर घरांक घर क्रमांक दिवपाचो दुबाव हाडचो न्हय असो सल्लो एंथनीन ह्या वेळार दिलो।